Welcome back. Tragedy was averted in Chicalim area on Saturday. Huge flames erupted when dry grass in the open space caught fire. Some people dumped garbage in the open space, which led to these flames. Importantly, aviation fuel tanks are parked at the place, which could have been dangerous. Locals have alarmed the panchayat to clear the garbage and avoid any untoward incident in future. This is the area in Chicalim. Huge fire flames were noticed on Saturday morning. Dry grass in this open space caught fire. But more worrying fact is, this area is also the aviation petroleum depot. Aviation tanks are parked at the site. Also, there are some residential colonies too. Aviation fuel asa, मागीर आमचे रिलायन्साचे आसा, इंडस्ट्रियल इस्टेटा साइडीन आमचे रेसिडेंशियल आसा. आमकां भरपूर फाल्यां त्रास जावं शकता. मेडिकल वेस्ट हाडून डम्प्स उडयता हांगा. पंचायत आमी प्रिकॉशन घेता म्हणटा पण पंचायत आज पर्यंत काय करना आनी आतां पयलो केदो व्हडलो उजो लागला. आतां फुडें वचून आनीक पयल्यार आनीक थंय प्लास्टीक उडयल्लें आसा. सो इल्लो केल्लो हांगाच हाडून डम्प करता पण कंट्रोल कोणाचोच ना. कोणूच पळयना ह्या सायडीक. Some vigilant locals immediately called the firefighting personnel. Vasco firefighting personnel reached to the site and doused the fire. ड्राय ग्रास फायर जाल्ले आसले आनी वेस्ट उडयल्ले आसले तेका पेटलेलो आसा. हे वर्सान वरस पेट्टा आमी त्या टायमाक येता. मातशें तेंच्यांनी पळोवपाचें थंय केअर घेवपाची की फुडें एविगेशन टँक्स आहा टँकर्स आहा मातशें तेंच्यांनी केअर घेवपाची. Reporter Dishant Parab for Prudent. Go Goa Gollywood released its trailer and launched the music series of its Konkani feature film Home Sweet Home. Ceremony was held in open forum at IFI. Film is releasing on 26 December and it is based on true events in Goa. Rajdeep Nayak and John De Silva are the main lead of the film. Director Swapnil Shetkar and his team is hopeful to break the jinx attached with Konkani films in Goa with the release of Home Sweet Home. Prudent Media is the official media partner of the film. फिल्म सुरू करचे पयलीं आमी ह्या गोश्टींचेर विचार केल्लो की रिकवरी कशी जातली आनी म्हाका तेन्ना दिसलें की फिल्म्स जातात आनी लोक पळोवपाक येतात फिल्मान बट ती फिल्म लोकां कडेन प्रॉपरली पावनात. एंटरटेनमेंट ह्युमर आनी सिरियसनेस हे दोनूय म्हणजे एक सिरियस इशू व्हेरी सिरियस इशू इन अ ह्युमरस वे आमी प्रेजेंट करता आनी प्रोड्यूस करच्या पयलीं रिस्क आसा कितें करया फुडें. खरें म्हणजे जेन्ना एक बरो टॉपीक आमच्या फुड्यान आयलो स्वप्निलान म्हाका हो स्क्रिप्ट सगळी नरेट केली तेन्ना रिस्क हो फॅक्टर खंय तरी घेवचो असो खरें म्हणजे मनांतल्यान इच्छा येयली. ओवरऑल मुवीची एक स्पेसिफीक थीम नाशिल्ली कित्याक आतां जशें स्वप्निलान सांगलां तशें ह्या मुवीन तुमकां भरपूरश्यो गोश्टी येतल्यो म्हणल्यार देर इज ह्युमर देर इज एन अंडरलायींग सिरियस इशू. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी हँडल करपाक प्रत्येक सिच्युएशनाक वेगवेगळो ट्रॅक जाय आशिल्लो. लास्ट फिल्म हांवें फक्त एज अ डिरेक्टर म्हणून काम केल्लें. ह्या फिल्माक हांव डिरेक्टर प्लस प्रोड्युसर सो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली. पयशेय लागिल्ले कामूय आशिल्लें. हें सगळो प्रोसेस करतालो पळय तेन्ना म्हाका मनान एक गोश्ट सदांच दिसताली की आमी प्रत्येक जाण मुंबय धांवतात आनी खंय वतात स्ट्रगल करपाक गोंय सोडून कित्याक करपाक शकना. लोक ह्या इंडस्ट्रीचेर कित्याक सर्वायव करपाक शकना आनी हें करताले तेन्ना म्हाका दिसलें की म्हाका कोणें चान्स दिवना म्हाज्या खातीर कोणें कांय करून दवरुना बट जर आमीच जर मेळून करता न्ही जाल्यार आमी आमच्या सगळ्यांक घेवन वयर सरपाक जाय वांगडाच. And with this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.